गोवा 365च्या कोकणी खबरां चित्रात येवकार हांव जवाहर सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स। फटीची कागदपत्र तयार करपी आमदारांच्या विरोधात एफआयआर करात नोंद। काँग्रेस गेल्या परत एकदा कोर्टात। पुलिशेत नोंदयल्ली आमदारांच्या विरोधात कागाळ सुनावणी जातली 23 जूनाक। गोंयांत पावसाचे धुमशेण। गुडी पारोडेच्या एका घरात तुंबलें उदक। लोकांक जागोवची पडली पुराय रात। कागाळ करूनय पंचायत मामलेदारान कानार ओडिल्ले केस। बंगालच्या दर्यांत निर्माण जाला उण्या दाबाचो पटो। आयज सावन बुधवार मेरेन गोंयांत उटंगराचे पावसाची शक्यताय। हवामान खात्याचो अदमास। सोमारा 24 वेळ जाहीर केला रेड अलर्ट। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। शुक्रारा रातीकडेन घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गुडी पारोडेच्या एका घरात उदक तुंबलें। मध्यान राती घरात उदक भरिल्ल्यान ते भायर काडपा खातीर घरातल्या लोकांक पुराय रात जागोवची पडली। घडणुकेची माहिती मेळटकच थळाव पंच, मामलेदार आनी आमदारान वचून पळोवणी केली। पावसाळ्यान घरान उदक भरपाचो भंय आसा तेन्ना गरजेची उपाय येवजण करची अशें फामिलीन आदींच सांगिल्लें। हे विशीं पंचायत मामलेदार आनी संबंदीत खात्यांक कळीतय केल्ले, पूण कोणेच कानामनार घेवंक ना अशें घरान रावपी लोक सांगतात। आमच्या घरा पावता जाल्यार आमकां एक मनीस एक्शन घेयना न्हू हिंगा। पंचायती जावं कलेक्टर जावं पुलिसांक सांगल्यार सगळ्यांक सांगून पळयलें जाल्यार एक मनीस आमचे हेको ना। कितू तेंप जाला तो सांगूंक लागले। तेणें वाट करून हाडये झाड रोवन व्हडले रूख जाले तेगेले। त्या मुठा झाड रोयलो आहाय जाल्यार ही झाडां सगळे 6 म्हयने जाले सांगूंक लागले, कोण एक मनीस एक्शन घेयना। जाल्यार आतां तो घर बुडोवन रातची 4 लागलो 2 लागलो आमी मारून। कोण एक घरा उदक बंद हाडल्या घरा उदक बंद ती बंद उदक घरा येयलें जाल्यार कितें करपाचें। आतां येता त्या सरपंचानी ओपन केलो आज कोता तेंच्या प्लॉट जाल्यार कितें जालो उदका वाट दवर न्हू तूं जाय सांगिल्लें पयलीं तुगे 15 पायप घालया वयल्यान उदक सोडया 15 उदक सोडया वयल्यान पळया। एक म्हयनो जालो पळोवणी करून उपजिल्लो अधिकारी आनी मामलेदाराक कांय पडूनच गेल्लें ना तेन्ना तांचेर कारवाय करची थळावो आमदार क्लाफास डायसान मागला। आज पळय सांगपाक म्हळ्यार म्हाका हें दिसता फील जाता। आज आमी एक म्हयनो जालो इन्स्पेक्शन जाल्यार हिंगा डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार येवन आनी त्या नोटीसूय काडून म्हणटाय जे ऑपोजीट ते मनिका म्हणटा पूण आजून तेंगे जायना। आज लोक हे बुडोवन सकाळ 5 म्हज्या घराक येयले तेंगे घर बुडोवन आसलोले आनी ऑप्शन ना म्हूण हांवें मुखेल लेपा गेलो। हांवें तांकां सरपंचा बी आपूण हांवें तांकां आतां हें ओपन कोन्न दिलां। एक्चुली हें डेप्युटी कलेक्टरान जे डिझास्टर मॅनेजमेंट तेंकां ते केल्या कोण फोनवर कळना ही लॉस आमकां। तेजें एक्शन घेतलो ऑलरेडी हांवें सीएमा नोट फोन केला तेंकां सगळ्यांक समोर आपूण म्हाका तपास जाय हें कित्याक दवरलें तें हांकां। आज हे कलेक्टर हें काम जायना लोकांय घर मोठमोठे येता तुमी तपास हें आमच्या पंचायती कडेन हँडल जायना म्हूण आमी काडलें आनी मामलेदारा जालें। मामलेदार हांगा आयलो, डेप्युटी कलेक्टर आयलो, तरी ते कांयच डिसिजन घेनात। राती असो पावस पडिल्लो त्या कोतान उदक अशें भरलें तेन्ना हांव आयलो आनी पळोवपाक तेन्ना दिनभर वयर उदक जाल्लें सकाळीं आनी घरान बी उदक गेल्लें। दुसरें म्हणल्यार काल आमी ताका पंचायतीन नोटीस धाडिल्ली त्या जाग्या ओनराक, बाबा तुवें हें केलें तें तूं 2 दीस भितर कितें म्हण तें निवळ कर नाजाल्यार आमकां एक्शन घेवचें पडटा म्हूण पंचायतीन। ताणें नोटीस घेवपाक रिफ्यूज केलें, आपूण घेवपा ना म्हूण। आपल्या आजोगादान सांगलें आपूण येवन घेतलो म्हूण अशें म्हूण सांगलें आनी आपल्याक 7 दिसां टायम दिला की सांगपा लागलो खंय तो आमगे पिवनाक। तें फॉगेट सकाळीं पयलीं उदक बोलत्या कारणान हांवें येवन पळयलें। हांवें ताचे पयलीं ताका सांगिल्लें बाबरे हें भितर उदक भरून ब्लॉक जावन तर ही घर मोडलीं आनी कोणी मेलो जाल्यार तूं त्रासां पडटा म्हूण। आज आमी पळयतात जे लोक जे आसात ते प्रत्येक पब्लीक म्हणटा की काम जायना काम जायना काम जायनात। खंयच्या ऑफिसांत वच कामी म्हण ती जायनात। आज प्रत्यक्ष जो अनुभव येले कडेन आसा तो म्हणल्यार MLA जो कुंकळचे MLA आसा तोणे आज सांगला की खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसाक या कलेक्टर ऑफिसाक खंयचीं कामां जायनात। आज जर MLA जर हें दिसलें जर आम आदमी लोकांक कितें दिसतलें। आज जे एक गुडी पारोडा हांगा एक घरा खातीर जी 3 घरां आसात त्या घराक उदक ब्लॉक केल्लें आनी तें उदक आज सकाळीं बरी रातचीर पावस काल खूब येयलो आनी त्या पावसान त्या घरांनी उदक गेलें आनी इमिजिएट रातभर काम करून पंचायत MLAचो स्टाफ
MLA तुगेलो डेप्टी कलेक्टराचे स्टाफ मामलेदार जॉयंट मामलेदार हांगा येवन इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा. MLA एकूच म्हणटा की ऑर्डर काडटात पूण इम्प्लिमेंट करना. इम्प्लिमेंट करप कोणें हे जर बारीक जर मनशां जर अशें जालें जर आनी कितें आसा. आनीक हेतून तो म्हणटा की आपूण जो कोण ही जी ऑर्डर काडली मामलेदार ताका आपूण सस्पेंड करतलो. ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयला. सीएमान नोटय घातला. कलेक्टराक सांगला. आनीक जी ही कोण ऑर्डर काडल्या पूण इम्प्लिमेंट केलें ना तेजेर एक्शन आपूण घेतलो अशें जो कुंकळेचे MLA आसा क्लाफासी डायस हेणी सांगले कडेन आसा. गोवा 360 खातीर गुडी पारवडा साकून रमेश नायक रावत. फटीची कागदपत्रां तयार करपी भाजपाच्या 10 आमदारांच्या विरोधात FIR दाखल करची अशें मागत काँग्रेस परत कोर्टात गेल्या. 20 एप्रिलाक पणजे पुलीस स्टेशनात आमदारांच्या विरोधात कागाळ नोंदयल्ली. आता ताची सुनावणी 23 जुनाक दवरल्या. पक्षांतर केल्ल्या 10 आमदारांच्या विरोधात FIR नोंदवची अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान मागला. हाच्या आदी गिरीशान ह्या आमदारांक अपात्र करचे अशें मागपी याचिका दाखल केल्ली. ह्या आमदारांनी फटीच्या कागदपत्रांचेर सय केल्ल्याचो दावो गिरीशान केला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 192, 193, 199, 200, 209, 463, 465, 468, 471, 473, 476 आणि 120 कलमा अंतर्गत ताणें कारवाय करपाची मागणी केल्या. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ल्हान भुरग्याच्या अपहरण प्रकरणात दिवचल पुलिशेंत सालेली 70तले एके दुबावीत बायलेची चौकशी चल्ल्या. तिचे कडेन ल्हान भुरगें आसा. दुसरे वटेन एका म्हयन्याच्या भुरग्याच्या अपहरणाच्या घडणुके वयल्यान गोवा फॉरवर्डान सरकाराचो फोग काडला. गोंयांत बायलांचे सुरक्षेचो प्रश्न आसाच, ते भायर आतां भुरगीं सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें दिसून येता. कायदो आनी वेवस्था पुरायेन हल्ल्या. कायद्याचो राखणदार आशिल्लो आमचो गृहमंत्री करता तरी कितें असो प्रश्न ताणें विचारला. बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांतल्यान दिसा उजवाडा एका म्हयन्याच्या बाळकाचे अपहरण करपाची घडणूक शुक्रारा दनपारा घडली. गोवा फॉरवर्डान हे घडणुकेचो निशेध केला. तशेंच दुबावीत बायलेक बेगींतल्या बेगीन सोदून काडपाची मागणी तांणी केल्या. क्रायम दिसान दीस वाडपाक लागला. मर्डर जावपाक लागला. रेप आयकूं येता आनी आतां किडनॅपिंग हे गोंयांत चलपाक लागला. कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. म्हाका दिसता की लॉ अँड ऑर्डर नाच गोंयांत. इट्स अ कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आमचे होम मिनिस्टर आमचो करता कितें? इज ही टू बिझी इन काउंटिंग हिज मायनिंग ट्रिप्स? एंड वी डिमांड दॅट की हे तांचे सर्च ऑपरेशन सुरू तेंच्यांनी केला आनी आमी बेगीन ते बेगीन हो एक्युज्ड अरेस्ट जावचो आनी सीएमान लक्ष घालचे. सीएमान टाइम स्पेंड करचे होम मिनिस्ट्रीचेर रादर दॅन गेटिंग टू बिझी इन काउंटिंग हिज मायनिंग ट्रिप्स. बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांतल्यान दिसा उजवाडा एका म्हयन्याच्या बाळकाचे अपहरण करपाची घडणूक शुक्रारा दनपारा घडली. हे विशीं आघाडी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. पुलीस दुबावीत बायलेचो राती उसरा मेरेन सोद घेताले. 30 ते 35 वर्सां मेरेन पिरायेची एक बायलेन आपल्या एका म्हयन्याच्या बाळकाचे अपहरण केल्ल्याचें कागाळींत म्हळां. मैं ललिता शबर हूँ. मेरा बेटा का 1 महीना का और आज 1 महीना 11 तारीख वो मैं गार्डन में था भी तो बाबी ने के समोसा लेने के लिए भेजा था. तभी लेने गई तो तभी नहीं था. इधर उधर भेज के लिए GMCC. दुबावीत बायल मोटरसायकल पायलट घेवन पणजे बस स्टँडाचेर आयिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. उपरांत थंयच्यान आनी एक पायलटाक घेवन ती पर्वरे 3 बिल्डिंगे लागसार खंय तरी देवली. थंयच्यान ती म्हापशेच्या बसींतल्यान गेल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. उपरांत दुबावीत बायल म्हापशेच्या महारुद्र देवळा लागीं देविल्ल्याचें CCTV फुटेजींतल्यान दिश्टी पडटा. हे माहिती प्रमाणे पुलीस राती उसरा मेरेन दुबावीत बायलेचो सोद घेताले. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ल्या बाळकाची घडणूक चुकीच्या पद्दतीन दाखोवपाचो यत्न केला. हे बाळक GMCत नाशिल्लें.
देखून जीएमसींतल्या सुरक्षा वेवस्थेंतल्या तुटींचे हे घडणुकेचो कांयच संबंद नाशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजितान म्हळां. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. माजोड्ड्या शेनवारा खुनाची घडणूक घडली. शुभंकर जान ह्या तरणाट्यान रवींद्रनाथ शर्मा ह्या तरणाट्याक जिवेशी मारलो. कोलवा पुलिसांनी आरोपीक अटक केला. तशेंच नागवे आडफळ्या भावान भयणीक जिवेशी मारली. तिडकीच्या भारार क्रिकेट बॅटीन शिकाप्पा लमाणीन भयणीचेर हल्लो केलो. शुभंकर जाण हो मूळचो पश्चिम बंगालाचो. तो आनी रवींद्रनाथ शर्मा गोंयांत एकेच सुवातेर मेस्त म्हणून काम करताले. सकाळ फुडें खुनाची घडणूक घडिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पुलिसांक खबर कळ्ळे बरोबर धांव घेत कोलवा पुलिसांनी शुभंकर जाणाक अटक केली. फुडलो तपास चालू आसा. नागिया हडफड्या भावान भयणीकच जिवेशी मारली. तिडकी बराबर क्रिकेट बॅटीन शिकप्पा लमाणीन भयणीचेर हल्लो केल्लो. तिका जाग्यारच मरण आयलें. दुबावीत शिकप्पा लमाणीक पुलिशेन गदग कर्नाटकांतल्यान अटक केल्या. खून केल्या उपरांत दुबावीत कर्नाटकांत पळून गेल्लो. गोवा 365 खातीर माजोड्डेच्यान संदीप तुयेकार आनी म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. खाजगीकरणाची कोणे सपनां पळोवची न्हू. चिखलेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक आमी इतल्यो सुविधा मेळोवन दिल्यात की त्याचें प्रायवेटायझेशन करपाचो विचारय कोणाच्या मनात घोळचो ना. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगला. चिखली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळ्या सोयींनी सज्ज आशिल्ल्यान हांगा मेळटल्या उपचारा विशींचो विश्वास उणो जावपाक दिवचो ना, माविनान सांगला. चिखलेचे हे हॉस्पिटल आधुनीक जावचे हे नदरेन JSW जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड गोवा शिपयार्डान ह्या हॉस्पिटलाक तशेंच सड्या वयल्या कोविड केंद्राक वेगवेगळ्यो साधन सुविधा दिल्यात. सुविधांच्या हस्तांतरण सुवाळ्यांत तो उलयतालो. आयज चिखलेच्या हॉस्पिटलाक 80 बेडी घालपाचे आसात अशी माहिती माविनान दिली. आज JSWचे हांगा इक्विपमेंट दिला. ते इक्विपमेंट मॅट्रसीस आसून दी, थर्मोमिटर आसून दी, ऑक्सिमीटर आसून दी, सॅनिटायझर्स आसून दी, ऑक्सिजन फ्लो मिटर आसून दी, स्क्रब सूट्स आसून दी हांगा गरज आसली खरें म्हणटा तें. आनी अनेक असल्यो वस्तू आज JSW सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीन दिला. कुडचोरे हॉस्पिटलाकूय दिला आनी सडा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल जे डिक्लेअर केला थिंगाय दिला. हेजो हेतू एकूच की सगळे मेळून आमचे जे उद्योगपती आसा, उद्योग जे हांगा चलयता तेंचे जे चलोवणारे आसा तेणी तरी गोंयचे बरें चिंतले, लोकांचे बरें चिंतले. ते तेंचे कॉन्ट्रिब्युशन दिवन जे सरकाराचो हात एकदां झूम करून पावना थिंगा ते पावला. इक्विपमेंट दिला. सुदार हे हॉस्पिटलां दुसरेच भाशेन आज दिसता. लोकांक एक कॉन्फिडन्स येयल्ले आसा. फर्स्ट टायम एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, बऱ्यो फॅसिलिटी आसा, बरे दोतोर आसा, बऱ्यो नर्सीज आहा, लोकांची काळजी घेता आनी लोकांक हांगा येवपाक एक न्यू कॉन्फिडन्स येयल्लें आसा. तें कॉन्फिडन्स आनी तेंचें मॉरल जें आसा तें आमी सकयल वचपाक दिवपाक जायना. हांगा कितें स्टाफ जाय आनी सब स्टाफ जाय, एडिशनल पर्सनल जाय, इक्विपमेंट जाय, सरकारा तर्फेनूय तें आमी दिवपाक जाय. आनी हें केन्ना प्रायवेटायझेशन करपाक कोण स्वप्न देखून चिंतना तशें आमी करून दवरपाक जाय आनी तशेंच आमी दवरलेलें आसा. आज आनेक पावल ते दृश्टीन हे इक्विपमेंट आमी दिता ते. वेकेंट प्लेस आहा म्हूण कोणाचो दोडो वयता रे हें युटिलायज जायना, हें प्रायवेटायज करूया. आज आनी 80 बेड आमी घालता म्हणजे ती प्लेस गेली उरलेली ती. आनी प्रायवेटायझेशन स्वप्नां कोणें चोवपाची न्हू. येरादारी विभागाच्यो 16 ऑनलायन सेवा सुरू जाल्यात. तांची परमिटां, लायसनां दिवपाक आनी तेच बरोबर पेमेंटाकूय भोव मजत जातली असो हावेसूय माविनान उक्तायलो. पळयात. खरें अर्थान आजसून फुल्ली ऑपरेशनल जाल्ले आसा 16 सर्विसीस. वी हॅव गॉट 154 सर्विसीस ऑफ द डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द पब्लीक. आज सोडा करप म्हणल्यार एक व्हडलो रिलीफ. चड करून परमीट, टेम्पररी परमीट, लोकांक पावट्यो मारचे पडटाले आनी कशे दुसऱ्यो तेंच्यो त्यो लायसन्सीस. म्हाका आतां तशें सोडाय याद उरपाना, ते आख्खे लिस्ट आहा ते. पूण जे RTO ऑफिसान पावट्यो मारपाक पडटाले, पयशे भरपाक एक टायम वचपाक पडटाले, परत चॅलन पयले घेवपाक हिंगा थिंगा घुंवपाक पडटाले, ते ऑनलायन वच, तो लॉग कर आनी ऑनलायनूच ते पयशे भरपाक मेळटा. म्हणजे सोंपेपण आमकां मेळ्ळेलें आसा. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वेळसाव पंचायतीच्या हॉलांत इसोरशी वाठारांतल्या कोयर प्रकल्पाक विरोध जावपाक लागला. खाजगी बिल्डिंगेचो कोयर प्रकल्प उबो रावता. ताचे आड थळाव्या लोकांनी आवाज काडला.
हो प्रकल्प जालो जाल्यार थळाव्या लोकांची भलायकेक धोको उप्रासतलो अशें म्हणून लोकांनी प्रकल्पाक हरकत घेतल्या. प्रकल्पाक दिल्लो परवानो पंचायतीन फाटीं घेवचो अशें तांणी मागलां. कोयर प्रकल्पाचे काम चालू आसा ताचे सकयल्ले सुवातेर लोकवस्ती आसा. हो प्रकल्प जालो जाल्यार लोकांक त्रास जातलो. ह्या वाठारांतल्यो बांयो प्रदुशीत जातल्यो. लोकांक भलायकेच्यो समस्या निर्माण जातल्यो अशें लोकांचें म्हणणें. तेन्ना पंचायतीन ह्या प्रकल्पाचो परतून विचार करचो अशी मागणी तांणी केल्या. Development created by Alcon, and this whole development is called Rangvi Estate Phase 2. And in this development there are two open spaces. One is over there and one is here. The open spaces are actually part of this whole development. This private residential, it's a residential development, and we suddenly, without any notice, we were given to understand now this is a garbage material recovery facility. In fact, at the beginning when I moved in here, I was told by the Panch that in the open spaces we can have gardens and play areas. That's the whole idea of having open spaces. But having a material recovery facility for the whole of Welsam resourcing, why in this private residence? Garbage plant येता जो कितें आमकां खबरच ना गांवच्या लोकांक. आनी तर सपोज तो येयलो हांगा जाल्यार फूल ग्रीनरी वयतली हॉलांची. आनी मेन म्हणल्यार सकयल रिसोर्स आसा, उदक आसा, जे आमी बांयचें उदक पितात तें उदक पोल्यूट जातलें. मेन मागीर बीच आसा, बिचाकूच तें उदक सकयल वयतलें. तो मेन थिंग स्लोप आसा, स्लोपाचेच करता ते. सो सगळें उदक तें सकयल वयतलें. सो नेचर काबार जातलो सगळो. मेन म्हणल्यार तो नेचर आमचो ग्रीनरी फूल काबार जातली. The open spaces will be used for beautification, but that is not the case. A garbage storage facility is coming up, which is totally against the rules. You cannot have it, first of all, in a private property, and especially when the people do not want it. We have conveyed our wishes to the panchayat, who is overlooking it, and they have no right to do it without our consent. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सडो बोगद्या वयल्या कब्रस्तानाचे अपूर्ण उरिल्लें काम पुराय करपाक जर जी सुडाक जमना आसत जाल्यार कब्रस्तान आसा तशें आमचे सुवादीन करात. उरिल्लें काम आमी पुराय करतात. फाटलीं 10 वर्सां सावन कब्रस्तानाच्या हस्तांतरणाची वाट पळोवन बेजारिल्ले सडो जेटी बोगदो कब्रस्तान कमिटीन मिलिंद नायका कडेन मागला. सडो जेटी बोगदो म्हटल्यार SGB कब्रस्तान कमिटीचो अध्यक्ष आनी काँग्रेस फुडारी नजीर खानान शेनवारा मुरगांव पालिकेचेर खर टिका केली. हे कब्रस्तान बांदून 10 वर्सां जाली तरीके ते अजून कमिटीचे सुवादीन केल्ले ना. पूण गोंयच्या घटकराज्य दिसा निमतान ते उक्ते केला अशी घोशणा मात थळावो आमदार मिलिंद नायकान केली. प्रत्यक्षात ते अपूर्णच आसा, नजीर खान सांगता. उक्तावण केल्या उपरांत कमिटीक विश्वासात कित्याक घेतली ना असोय ताचो प्रश्न. रिनोवेशन करते करते वो लोग ने 10 साल लिया कि आज तक हम लोग को वो लोग ने कब्रिस्तान हैंड ओवर नहीं किया. अब यानी कि बहुत कंप्लेंट के बाद में हम लोग ने लोकल MLA को जी सोडा ऑफिस में जाके कंप्लेंट किया, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. एक बार हम लोग का लोकल MLA मिलिंद नायक अपना मेजोरिटी दिखाने के लिए वो साइट पे आया था, और साइट के बाद में हम लोग ने उसको टोटल हमारा चीज़ बताया था कि बाबा ये जो रेनोवेशन किया है नॉट अप टू मार्क, पूरा लीकेज हो रहा है, ऑफिस बैठने के लिए कुछ नहीं. उसने हम लोग को एश्योरेंस दिया था कि जी सोडा का इंचार्ज को लाके कि विद इन 1 मंथ में हम लोग कंप्लीट करेगा. उसके बावजूद भी मिलिंद ने आज 6 महीना हुआ हम लोग को पोजीशन नहीं दिया. जब स्टेट रोड डे सेलिब्रेट किया तो वो लोग ने पेपर पे डिक्लेयर किया कि हम लोग ने कब्रस्तान भी ओपन किया बोल के. मैं कब्रस्तान ओपन करने के लिए उन ऑड बेसिस से वो लोग ने ओपन किया ना. हम लोग को कमेटी को इंटीमेट किया. सिंस आई एम द प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट हूँ उस कमेटी का, ना मेरे को इंटीमेट किया, ना हम लोग को बताया गया. ये जो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस ने वो लोग ने ओपन किया, इट्स आई वॉश, पब्लिक के लिए आई वॉश है और हमारे कमेटी के लिए आई वॉश है. हम लोग कंडेम करते हैं जो मिलियन का जो चेयरपर्सन ने डिक्लेयर किया था कि कब्रिस्तान ओपन हुआ. कुछ भी नहीं हुआ उधर, काम कुछ नहीं हुआ, इनकम्प्लीट काम है. सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये लोग चाल खेला है कि बाबा कब्रिस्तान ओपन किया बोल के. मैं हमारे लोकल MLA को बोलना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे कब्रिस्तान हम लोग को हैंड ओवर करो, जी सोडा को इम्प्लीमेंट करो कि बाबा ये चीज क्यों नहीं हो रहा है, काय के लिए नहीं हो रहा है. अगर तुम लोग के पास नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के पास नहीं हो रहा है, हम लोग को कमिटी को वापस दे. वी गॉट अ कैपेसिटी टू डू द रिनोवेशन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. बंगालच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पटो निर्माण जाला. फुडल्या 24 वरांत हो पटो ओरिसा झारखंडचे दिकेन फुडें सरकतलो
आयज सावन बुधवार मेरेन गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. सोमारा 24 वेर रेड अलर्ट जाहीर केला. पुराय कोकण दर्यावेळ आणि गोंयांत घोंग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय कडेन कमी अधिक प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान खात्यान म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.